This program is supported by Kayam Churna. अब टेबलेट और ग्रेन्यूल्स में भी उपलब्ध। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार। आयच्या रावंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। चवथ जाली, सगळ्यांची चवथ बरी जाली अशें धरून चलता। पावसान मदीं मातसो सांवार घालो, पण दर वर्साक चवथीक पावस अशें करत आसता। ह्या वर्सा इल्लें चड केलें, पण तरीकय आमगेले जे इश्यूज आसात ते ह्या पावसान व्हांवन गेले नात। रादर पावसान व्हांवन आनीक इश्यू रस्त्यार आयले। ते कितें ह्या गजालींचेर आमी आज भासाभास करतले। पांडुरंग बाब आसात, लौकीक बाब आसा, जॉयल बाब आसा। हांव सुरवात करता। तो पयलो इशू जो ह्या पावसांत व्हांवन रस्त्याचेर आयलो लौकीक, तो म्हळ्यार कोळशाचो। तो खंयच नाशिल्लो, तो अकस्मात आयलो सारको। कळ्ळें तुका? सगळ्याक पळय चवथ कशी जाली? चवथ बरी जाली। आनी तो कोलाचो विशय जो म्हणटा तो बी असो न्हू की कितें तरी प्रॉब्लेम जालो आनी येयलो असो। तो मुद्दम आबोल म्हणजे मार बी टायप आसता पळय, आपोवन हाडलो। सो ते रेल्वे मिनिस्ट्रीन एक पोस्ट घातलो। ते आपले डेव्हलपमेंट अपडेट दीत आसता आपले सोशल मिडिया वयल्यान। तितून तो कोळसो आनी अदर एक्टिविटीज बी म्हणटा जालो। तेजे गोंयचे जे ओपोजिशन पार्टीजांनी तो पीक केलो किंवा तुमी ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस वा पब्लीक स्टेटमेंट करता आसतना एक उलयता, पण एक्च्युअल सेंटर काम करता आसतना रेल्वेच सांगता म्हणून रेल्वेच सांगता। सो तेजे उपरांत क्लॅरिफिकेशनू एक येयलें की बाबा ते अशें न्हू म्हणून। पूण आतां पळोवंक गेल्यार रेल्वेवयले ते पोस्ट पयलीं फर्स्ट पोस्ट आसलो तो सुद्दां पळोवपाक मेळना म्हाका दिसता तो डिलीट केला। सो ते एक एक करून तेंच्यांनी डिलीट, ते आंगार येतकूच आतां एक आतां सगळे कडेन स्क्रीनशॉट आहा। पण तो एक गजाल अशी की मिनिस्ट्रीन आपले बरें एक डेव्हलपमेंट दाखोवपा म्हणून केलो, तो स्टेटीक बॅकफायर जालो। स्टेटीक बॅकफायर जालो। सो हेजें डबल इंजीन आशिल्लें जॉयल बाब। आमकां अशें दिसलें की एक कोळशाचेर चलता आनी एक लायटीचेर चलता कशें। सो कोळशाचेर चलता तें इंजीन काडून तांकां लिपोवन दवरचें पडलें, कारण तें जर इंजीन दाखयलें सामकें सगळे जाण फुरियोज जातात। सो दीस इज एक्झॅक्टली अ केस लायक वॉट लौकीक सेड। देर वॉज नो इशू अँड सडनली देर वर फायरवर्क्स ऑफ कोल। So how are you looking at it? Self goal? The self goal, Pramod, issue asat, the fear is always there. You know why the fear is there? Now the railway ministry has made one statement and it became a trigger point. This double track from Hospet to Vasco now it will help them in transportation of coal and अशें म्हणून तेणे statement केलो ore and other things. So that became a trigger point. But the underlying fear is always there that there will be coal expansion when double tracking comes about, because right now we have a cap of around 9 million tons. 9 million tons is the capacity handling of MPA. तेजे भितर फुडें वयता they are trying to expand it to 19 million tons, and eventually the proposal is to get into 41 million tons by 2035, and that is where High Court has stepped in. I mean, petition has been moved in High Court that this is not acceptable, that Goa will be a coal destination and all of that. So underlying fear asaच की expansion जातलेंच म्हणून. If the center has given them a go ahead, 2 berths have been expansionaक तेणी दिले, facilities ती दिली, that is very obvious that there is going to be an expansion. There is a projection. Projection asaच. So this became a trigger point where तेणी एक स्टेटमेंट केलो आनी सगळे चडून पडले। जे तर स्टेटमेंट करूं नाशिल्लो जाल्यार गोडे आतां जावचें नाशिल्लें, but some time in the future definitely this will come up. This is also probably for the first time railways were on record. Yes. Mentioning the word coal. Although पांडुरंग बाब ताणी फक्त कोल मेन्शन केलो ना, ताणी ओरय मेन्शन केलो, ताणी अदर हे मेन्शन केल्यो, टुरिजम मेन्शन केलें। पण बोवाळ जालो कोला वेल्यान म्हाका दिसता, कारण फर्स्ट टायम रेल्वेन सांगलें आपल्या तोंडान की हातूंतल्यान कोळशाची तुगेली हें जातली, येरादारी जातली। तुका दिसता ताजेर मागीर सरकारान स्पश्टीकरण दिलें की आमी कोल हँडलिंग वाडोवची नात बी म्हणून। आज तें ट्वीट डिलीट जालां। सो हो जो एक विरोधाभास जाता, तो विरोधाभासा कडेन तुमी कशें पळयतात? म्हाका हाचेर न्हू प्रमोद की सुदीन ढवळीकर हाणें एक स्टेटमेंट केला आयज, ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा। तो म्हणटा की काँग्रेसच्या गव्हर्मेंट जेन्ना आसले स्टेटीन हाणें दिल्ली तेन्नाच हो डबल जो ट्रॅकिंगाचो जो DPR आसा तो तयार जाल्लो। म्हणजे हेका आतां वर्सां जाल्ली, हेका 12-13 वर्सां जावन गेली हेका गोश्टी।
सो आतां हे झगडून किंवा हे करून काय फायदो ना पूण एक की दर फावटी गोंयकारांची एक फसवणूक अशी जाता की सरकार सांगता एक आनी घडटा एक म्हादयच्या सुद्दां केसीन ट्रायब्युनल असो तेन्ना अवॉर्ड येयल्लो तेन्ना जर वगीर राविल्ले जाल्यार सरकाराच्या आंगार चड येता नाशिल्ले जाली म्हणून ते सरकारान आपूण होवन जावन सुप्रीम कोर्टान घातलें आनी आमकां तें मान्य ना म्हणून सांगलें आनी थंय वाडोवंक घेतलो विशय कोलाचो विशय तसोच आहा जेन्ना एमपीएचो एक्सपान्शन चालू आशिल्लें तेन्नाच खबर आशिल्लें की कोळसो आनी बाकीच्यो ज्यो कार्गो हँडलिंग आसा त्याची क्षमता कॅपॅसिटी वाडोवपा खातीर तेजें एक्सपान्शन सुरू आसा म्हणून पूण तेन्ना ना तशें ना अशें ना करून हे सगळे सरकार आमकां गोंयकारांक फसोवपाक लागले आनी आतां हे क्लियर जालें की हे जे सगळे प्रोजेक्ट आशिल्ले तेजो मूळ जो आसा तो कोळसो किंवा आनी कार्गो हेचेर जो वाहतूक आसा तेज्या खातीरूच डबल ट्रॅकिंगाचो विशय आशिल्लो हे आतां क्लियर जाला सो हे जे तेंच्या मनान आसा तांकां खबर आसता पूण ते लिपयतात पूण ते कशें ना कशें भायर सरतात जशें तुवें म्हटलें की तेणी इंडियन रेल्वेन आपले हे सांगपा खातीर म्हणून डेव्हलपमेंट सांगपाक म्हणून जशें लौकिकान म्हटलें की ट्वीट केलें आनी सांगलें की हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो म्हणून आनी तातूंत तेणी म्हटलें की कोल कार्गो टुरिजम आनी आयर्न ओर हेज्या ट्रान्सपोर्टेशना खातीर हे करता म्हणून आमी सो हे स्पश्ट आसा आयज हे सगळे इश्यू जेन्ना ओपोजिशन करता स्पेशली काँग्रेसीन आयज मोठी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली वास्को असल्या टायमार BJP मातशी बॅकफुटाचेर आहा पण सगळ्यान बरो डिफेन्स केलो तो सुदीन ढवळीकरान तेणी सांगलें बाबा हो DPR जातालो तेन्ना केंद्रान काँग्रेसचें सरकार स्टेटीन काँग्रेसचें सरकार 2008-09 अशें कितें तरी आनी आपूण त्या सरकारान मंत्री आशिल्लो म्हणून आपूण तो एक वेगळो भाग पण तेन्ना कित्याक ओपोज करनासली काँग्रेस आतां कित्याक वायट दिसपाक लागलें तुमकां हय सो तुमचें सरकार जेन्ना तो DPR करतालो तेन्ना तुमचो ओपोजिशन खंय आसलें अशें करून आनी हें जाता आयज घडटा जाल्यार तुमी आज फक्त आम आदमी पार्टीन आनी RGPनूच ओपोज करप काँग्रेसीक नैतीक अधिकार ना सो फक्त आम आदमी पार्टी RGP आनी प्रोबेबली गोवा फॉरवर्ड तेन्ना विजय काँग्रेसीक आशिल्लो सो घडये तो म्हणटलो की गोवा फॉरवर्डाक आज अधिकार ना म्हणून ओपोज करपाचो असं चलना तें आर्ग्युमेंट घेतलो जाल्यार एक्चुअली तो म्हणटा की ते जर आयज घडटा जाल्यार ताका त्या वेळची काँग्रेस जबाबदार ते घडटा म्हणून ओके सो हे हो पडटा तुका आर्ग्युमेंट ते काडून वेरून सगळें घालें काँग्रेसीचेर केन्ना अशें दिसता की ते विशय सोडून पॉलिटिकल वन अपमॅनशीप एकमेकाक हें करपाक हें जाल्यार काय दिसता म्हणजे लायक वेदर इट इज कोल वेदर बट कोलाचेर मुख्यमंत्र्याचें तरी स्पश्ट स्टेटमेंट आहा न्ही की आपूण हँडलिंग कॅपॅसिटी वाडोवपाक दिवचो ना म्हणून Are you not satisfied with that? No, absolutely not, Pramod. You know why? Because 2021 CM statement that time the CM had made a very categorical statement on the floor of the House that coal handling will be reduced by 50%. I'll tell you the date also, November 14th, 2020. Then statement केलो आणि 50% reduction म्हणून. If you go by 50%, even if you say 10 million tons आशिल्ले जाल्यार आयज 5 जावंक आशिल्ले or 5 or 6 whatever. Today we are crossed 9 and we are now heading towards 19 and my subsequently 41 खंय पावता आनी आतां हे जरी म्हणटा की आपूण वाडोवपाक दिवचो ना म्हणून म्हाका सांग 37 कोण आसतलो 37 कोण CM आसतलो कोण आसतलो गव्हर्मेंटान म्हाका आमी तेन्ना सांगतले तशें काँग्रेसीन केला DPR म्हणटा तशें आमी सांगतले ते BJPन करून गेला म्हणून सो एक फुडल्यो काणयो नाका आत्तां हे तांकां आमी रोखूं शकता काय जाल्यार जावं शकता म्हाका दिसना कितें जातलें म्हणून कारण सगळें जाल्लें आसा ऑलरेडी आनी हो अत्यंत म्हत्वाचो विशय आसा गोंयच्या बाबतींत कारण जशें आमी सुरवातीक उलयले की एकदां सांगता एक मागीर दुसरेंच घडटा मागीर बोवाळ जाता मागीर परत आमी रिअलायनमेंट करतात परत एक 6 म्हयने वतात परत ताजेर बोवाळ जाता आनी ह्यो गजाली लौकीक चालूच उरतात अशीच एक गजाल दुसरी जाचेर म्हणटो आज आमी वेगवेगळी स्थित्यंतरां पयलीं ते म्हळ्यार आमगेलें पावर स्कॅम आमी पावरा वेल्यान कोळशाच्या पावरा वेल्यान पावर स्कॅमाचेर पावले जोयल बाब जजमेंटूय आमी पळयलो आनी आज परिस्थिती अशी आसा की स्कॅम टू अटेम्प्ट टू स्कॅम टू लॅक ऑफ एविडन्स स्कॅम कळ्ळें तुका सो अशें एक विचित्र ट्रॅजेक्टरींतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली गेल्यात आनी आज प्रॉसिक्युशन म्हळ्यार कोण फायनली कॅबिनेट मिनिस्टर ज्या सरकाराचो त्याच सरकाराचें प्रॉसिक्युशन अशी परिस्थिती तयार जाल्या ही जी मोविन बाबाची जजमेंट जर तुवें वाचली आनी एनालायज केली तुका कितें दिसता हू फेल्ड आमी 98तल्यान केस पयली न्हू तेन्ना ती तशी मातशी कांय प्रमाणान पॉलिटिक्सूय इनवॉल्व आसले भितर कारण मोविन बाब तेन्ना मातसो टेक ओवर करतलो काय कितें गव्हर्मेंट काँग्रेसचो असो विशय आसलो सो तेणी जे कितें चुको केल्या त्यो ओपोजिशन लिडराच्या म्हणजे ओपोजिशनान कोण आहा तेंच्या थ्रू त्यो
भायर येयल्यो. तेजे उपरांत केस जाली, मदीं क्लोज जाली, परत ती कॅबिनेटाक घालून ओपन जाली केस. आनी मागीर 2017 मावीन BJPत येयलो, तेन्ना तो अटेम्प्ट टू स्कॅमाचो विशय. आनी तेन्ना म्हाका याद जाता, आयज जे कोर्ट म्हणटा की स्टेटमेंट कंप्लेनंटाचो म्हणजे मनोहर पर्रीकाराचो आसपाक जाय, त्या वेळचो CM त्या टायमार CM ते 1998 3 CM जाले झपझप करून. एक हें घडलें तेन्ना राणे आसलो, मदीं मातसो दोतोर विली आनी मागीर रोखडोच लुईझीन, डिसेंबर पर्यंत लुईझिनान कितें म्हणजे 3 CM जाले ते. पूण ते एक केस जाले तेन्ना राणे चीफ मिनिस्टर आसलो. सो तेंचो स्टेटमेंट एज अ तुज्या गव्हर्मेंटान ह्यो गजाली जावना. पर्रीकार आतां ना, 2019 ना, पूण तेजे पयलीं तेजे प्रोसिजर सगळो चालू आसलो, तो स्टेटमेंट करपाक जाय. पूण आमी 2016-17 जेन्ना माविनाक ते भितर घेताले तेन्ना पर्रीकाराचो स्टेटमेंट आमी जर आयकलो न्हू, तो काडून जाल्यार तो म्हणटा तितून 2-3 केसी आहा. तितून स्कॅमाची जी केस आहा म्हणटा ते आपणी जे लॉस दाखयलें ते रिकवर जालें न्हू म्हणटा तो. आपलो पॉयंट प्रूव जालो, तेणी बिझनेस रूल वायलेट केल्या, तो कोर्टान प्रूव केलो, तेजे कितें जे लॉस आहा ते रिकवर जाले, आपलो विशय सोंपलो. आतां क्रिमिनल हेजी केस आहा ते कोर्टांनी ते प्रोसिक्युशन पळोवन घेतले, आपूण कुशीक. सो तो केसींतल्यान एक्चुली आपूण सामकोच भायर सरलो. सो आतां प्रोसिक्युशनाची जबाबदारी आसली की बाबा कोण कंप्लेंट ना तेंचे हे सगळें करपाक जाय. आतां ते ना आनी केसीचो रिजल्ट जाता तेन्ना एक तितूंतलो एक जो काय आरोपी धरलेलो तो एक्सपायरू जाला. अशें सिच्युएशनाचेर की म्हाका दिसना आतां ऑपोजिशनांतल्यान हें येता की ती अपील करची म्हणून. कशी स्टेट अपील करतली? ताच्या मंत्र्याची केस ती सोंपली म्हणून विशय एकदाचो लागलो तडीक जालो. अशा टायमार कोण अपील करपाक राजकारणा भितर कितें अशें आहा की अपील करून दवरपी थोडे जाण आहात ती तलवार तशीच उरली म्हणून. सो अशी करपी तकली चलतात कांय जाणांच्यो. आतां हांगाच्यो चलतात काय ना त्यो पळोवच्यो पडटल्यो. पण जॉयल बाब, वेन यू एनालायज दॅट ऑर्डर, whom do you blame? Because one thing, you cannot call this no scam. कोर्टूय म्हणटा की तुमी खुबशे लॅप्सीस दवरले इन्व्हेस्टिगेशना भितर, प्रोसिजरा भितर, ज्या लॅप्सिसा लागून आमी डेफिनेटिवली सांगपाक शकनात की हाजे फाटल्यान क्रिमिनल इंटेंट आशिल्लो. हावेवर द सेम थिंग कुड हॅव बीन डन बेटर हें कोर्टाची ऑर्डरच म्हणटा. हाव आर यू एनालायझींग इट? Pramod, when Movin went into appeal against the charge sheet in High Court struck it down saying that no, it cannot be set aside. Then Movin went to Supreme Court. The Supreme Court upheld saying that the police can go ahead, the prosecution can go ahead with the charges. Prosecution, prosecution. That means the Supreme Court has held merit into those points which are raised, no, in the charge sheet. So now the district court is saying crucial facts have been suppressed. Point number 1. Point number 2, the prosecution has presented a very weak case. They are all in the order. And the third is they failed to prove conspiracy. Conspiracy was an operative word, a crucial subject there. Conspiracy in the power rebate, common intent. So, and basically entire thing was revolving around that. If the prosecution is not able to defend it, that means there is something wrong with the prosecution. And it is very obvious that the prosecution is failed to take this case to where it should have been going. Now coming to your other point, whether an appeal is the right course, yes, appeal is the right course. But having said that, when you have failed miserably to prove here in the district court that there is some case against him, then what are you going to appeal against? Your case will be very weak in terms of appeal. Now, if that politically, if you see that if they are going to appeal for a political reason, I think Movin has to quit. Because that would mean that the government does not have the confidence of Movin. They are not confident about Movin. They want him out. And that is the larger message in an appeal. And that is what the opposition is pressing for. If at all they are going in for appeal, it is a clear message to Movin that they don't want. That's a vote of no confidence. No confidence. हय हय इंटरेस्टिंग पॉयंट काडलो जॉयल बाबान सारको की एक वटेच्यान अपील कर म्हणून ओपोजिशन सांगता. सरकार करतलें काय ना तें आमकां खबर ना. पण कांय राजकारण्यांची तकली अशी चलता की तलवार केन्नाच म्यान जावपाक दिवप ना. ती टांगत दवरप कोणाचे तरी तकलेचेर. ती टांगत दवरपा भितरच राजकारणाचे खूब जाणांचे चुली चलतात न्ही लौकीक. आतां ही तुगेली चूल कोण तरी परत पेटयतलो काय पालोवन तुगेलें चल बाबा जालें निस्तरलें एकदाचें म्हणटलो.
म्हजो एक हे आसा प्रश्न म्हाका सांग एक कॉमन मनशान समज गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट कितें आशिल्लें आनी जर ह्या कोर्टान ताका भायर सोडलेलो जाल्यार गव्हर्मेंट अपील करता नासलो जोयल ताच्या हिस्ट्री इंटरेस्टिंग काडून पळय जेन्ना जेन्ना गव्हर्मेंटाच्यो केसीस भायर सकयल्या कोर्टान भायर पडटा तेन्ना तेन्ना गव्हर्मेंट फुडल्या कोर्टान अपील करताच करता 99% केसींनी करता सो म्हाका दिसता हे केसींनी गव्हर्मेंटान करपाक जाय ऑपोजिशन सांगपाची गरजूच एक प्रश्नूच येना हांगा गव्हर्मेंट अपील करपाक जाय कारण गव्हर्मेंट वर्सेस मागून बुदी नासता मेन फॅक्ट ऑफ द केस कितें सादो मनीस ना न्ही आरोपी ह्या केसी भितर आसलो सुद्दां तो मनीस कितलो जरी व्हडलो आसलो तरी कायद्या मुखार सगळे समान न्ही हे तुमीच आमकां सांगता म्हणजे सरकारूच जेन्ना सांगता तेन्ना सरकारान हांव तुका रियलिटी सांगता तूं म्हाका तो सांगपाक लागलो पण सरकारान हेजी पहिली कितलो गोष्ट जाता तो हांचे सद्या? माझे म्हणणे आसा जे माझे मत आसा पहिले की सरकारान अपील करून दवरपाकूच जाय तलवार तो दवरपाक कोणूय आसो तेणे अपील करपाक कित्याक खबर आसा म्हणून हायकोर्टान सुद्दां FIR क्वॅश करपा खातीर डिनाय केल्ले मागीर सुप्रीम कोर्टान सांगलें ना म्हणून चलोवन दी केस म्हणून 2 कोर्ट मेजर कोर्ट देशांतले आमचे सांगतात की केस चलोवन दे म्हणून आनी तुमी इन्व्हेस्टिगेशनान लुपहोल्स दवरतात कोर्ट तुमचेर बडी मारता तुमी इन्व्हेस्टिगेशन लुपहोल दवरल्या म्हणून कंप्लेंटाचें स्टेटमेंट ना तेन्नाच्या CMOचो स्टेटमेंट ना तुमी जाणून बुजून केला म्हणटा कोर्ट आनी तुमी सगळे ओगी आहा तुमी ते पर्पजली केला आसतलें न्ही हेका एक बारीकशी एक गजाल जोडटा एक IPS ऑफिसर जेन्ना गोंयांत आशिल्लो 17च्या उपरांतची गजाल ती तेन्ना पर्रीकरान तांकां आपोवन आनी एक PI आपोवन सांगलें की ही केस रिइन्व्हेस्टिगेट करा क्रायम ब्रांचीच्या मार्फत आनी ती कितें आहा जाल्यार ती सोंपोवपाची अशी म्हणून असो तो विशय आशिल्लो एक्चुअली पूण तेन्ना ते रिइन्व्हेस्टिगेट करपाक कोर्टा खातीर त्या IPS ऑफिसरान त्या ऑफिसरान डिनाय केलें ना म्हणून सांगलें अशें जावचें ना म्हणून कोर्टाची ऑर्डर आहा म्हणून सो तो प्रयत्न आशिल्लो माविनाक भायर काडपाचो आनी म्हाका दिसता माविनाक जर तुमी विचारलें कोणें माविने सांगतलो की पर्रीकराक तुमी रिक्वेस्ट करून सुद्दां पर्रीकरान लास्ट पर्यंत काय करूंक पावलो ना माविनाचेर ही टांगती तलवार आशिल्ली सो म्हाका दिसता की ही फेस करपाक जाय माविनान सुद्दां कितें आहा जाल्यार आनी जशें कोर्टान म्हटलें तशें गव्हर्मेंटान जर इन्व्हेस्टिगेशनान जर त्रुटी दवरल्या जाल्यार सारक्यो करपाक जाय त्यो 2 गजाली हातूंत भितर एक जर जॉयल बाबान काडलो प्रश्न if government goes for an appeal. Now that's a very interesting political point. Does Movin Gudino have moral right to stay in the cabinet? Because it is your own government going for appeal against you, believing, because if they are going for appeal, then they are believing that you are a scamster. And that's why they are going for an appeal. So it's a very tricky situation. आज मेरेन आसलेच न्हू तेच गव्हर्मेंटान तो आशिल्लो न्हू जे गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट फायट करताले हय काल मेरेन जर वकील प्रोवायड कोण करतालो होच गव्हर्मेंट करी आशिल्लो न्ही लॉयर कोण दी आशिल्लो हे केसी खातीर गव्हर्मेंट दी आशिल्लो न्ही आज कितें बदललें काय सो माविनान भायर सरपाची बी गरज ना पूण अपील जावपाक जाय म्हणटा हांव बिटवीन देन एंड नाव तो म्हणटा की अपील जावपाक जाय मोविनाक रावनी मंत्री बिटवीन देन एंड नाव एकूच डिफरन्स आसा की थोडे आतां पर्रीकर बी आसा they are no more there. So they cannot be part of this investigation. I mean, there are so many people who have fallen out of that case. So tinga मातशें वीक जालें तेंका न्हू. Now if they are re-investigating or some kind of a different angle is coming into this investigation, then it could be. दुसरो मुद्दो जालो की म्हजे कडेन आनी जो हांव सदांच म्हाका दिसता हाय टायम वी शूड टॉक अबाउट इट प्रत्येक खेपे आमी आतां खुबश्यो केसी पळयल्यो पॉलिटिकल आसूं किंवा पॉलिटिकल नासूं there have been very frequent strictures from the court on the prosecution and the investigation agency and the method and mode of investigation and the competence of investigation. आमी एक गजाल पळयला प्रत्येक खेपे कोर्ट सांगता की तुमी हांगा सारकें काम केलें ना म्हणून आनी मागीर कांयच जायना खंयच्याच ऑफिसराचें कांय जायना इन्व्हेस्टिगेट करता ऑफिसराचेर कांय जायना तागेले कोण सुपरवायझींग होतो ऑफिसर कोण आशिल्लो ताचेर कांय जायना आनी आतां समजा तुगेलो एक प्रोसिक्युशनाचो आदवोगाद जरी अशी केस हरता जाल्यार ताजे कडच्यान कोण स्पश्टीकरण मागपाचो ना की बाबा तूं बाबा पब्लीक प्रोसिक्युटर इतली इम्पॉर्टंट पब्लीक इम्पॉर्टन्साची केस तूं हरलो आनी कोर्टाची ही ऑब्जर्वेशन्स आसात हे ना कोण पीपीक विचारना ना कोण त्या पुलीस ऑफिसराक विचारना हें कितें लौकीक अपील करपाची गजाल मागीर पयलीं वी आर नॉट रेडी टू सेट द बेसिक्स रायट हांगा ती अकाउंटेबिलिटीचे हे येवपाक जाय हरशीं इवन जजांचेर कितें रॉंग जजमेंट पास केलो जाल्यार म्हाका दिसता तांकां पॉयंट्स तांकां तेंचे हेजेर येता ते तेंचे CRAचेर येता सो पण जेन्ना हे एडवोकेट वा पुलीस हे करतात तेन्ना गजाल जायना खुबश्यो गजाली आमी पयले आमी म्हणटा आमी चोरांक धरता रोखडे पण मागीर कन्वीक करपाक पावना सो ह्या केसीन अशें म्हणपाक शकना की हांगासर पुलीस आपल्या कुवतीक लागून फेल गेलो आनी मागीन सुटलो अशें म्हणपाक शकना फूल इंटेलिजन्स वापरला पण खुबशे फावटींनी आतांचे केसींनी सुद्दां
चार्जशीट फायल करप वा ती प्रॉपर केस मांडप न्हू हे पुलिशे कडल्यान जायना मागीर फुडें ते एडवोकेटा कडल्यान जावन कितें खुबशे एडवोकेट फ्रेंड सांगता मेनली ड्रग्साच्या बी केसींनी ज्यो ड्रग्साच्या केसींतलो एक्यूज सहजा भायर सरपाकूच जायना पण इजिली सरपाक लागले की इतले लूपहोल्स आसता म्हणपाक लागले तेंच्या केस प्रेजेंटेशना भितर की एडवोकेट तो मातसो टायम मॅच जायना बारीक बारीक गजाली बारीक बारीक कुस्कुटाचेर तांकां भायर काडटा म्हणजे व्हडले तांकां एडवोकेटांक तकली फोडची पडना एक्युजांक भायर काडपाक इतली परिस्थिती जॉयल दीस इज व्हेरी वरींग नाव आमी उलयता आमकां कितें मोवीन हाय प्रोफायल पावर स्केम इतलो बोवाळ जालो म्हणून उलयतात बट आय थिंक द रूट ऑफ दीस अपील एट ऑल आर पॉलिटिकल इश्यूज बट द रूट ऑफ दीस इज द कॉम्पिटन्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन एंड इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीज आणि हे फक्त ह्या एका केसी भितर न्ही कितलेशाच केसी भितर आता कोर्ट स्ट्रिक्चर्स मारपा लागला डू यू थिंक देर इज समथिंग व्हेरी सिरियसली रॉंग समवेअर See, keeping aside Movin's case म्हणून was a lot of compromises have happened. You can see it very clearly through the case. But otherwise, आम्ही अशी दिसता प्रमोद की we are our police or our system is only happy with arrests. धरून भितर उडयलो एक victory कशी मानता. Beyond that, I think we are not, like for example, take the case of land grab. Land grab कितलेशे आता भितर उडयले की भितर वयता भायर सरता भितर वयता भायर सरता. What is the outcome finally? Where have the cases conviction rate? conviction जावपा जाय त्या केसी Conviction जावंक जाय. If you are going to win the confidence of people, there should have been conviction. No, कितल्योशो cases. Not only this case, there are so many cases. There, एक lawyer कडेन उलयतालो lawyer. What the lawyers are saying is that these kind of cases, high-profile cases, need thorough investigation. There are a lot of investigation because there are a lot of loopholes. It is not an easy job just to आडलो आणि तेका present केलो आणि then म्हणलो आणि defense is also going to fight. Yeah. They are going the to job of the defense. Yeah. So unless you have that kind of a system where you are really hard on fighting that case with all your angles covered, yeah, तशें जायना. If you see most of the cases, conviction rate is very low. If you see our conviction rate will be, I think, below 10%. That is very sad. That is very sad. पांडुरंग तिसरो जो इंटरेस्टिंग मुद्दो आहा आमी सामकी पुलिसाचेर पावल्यात म्हणटकीर हांव आतां गँग्सांचेर वता हांगा आतां लॉरेन्स बिश्नोय गँगाचे लोक बी आमी धरपा लागले ताजे फाटले विका भितर एक गँग वॉर जालें मागीर कोण तरी कोणाक सुरी तोपली सो हे फाटली 15-20 दिसांतली ह्यो गजाली 3-4 सारक्यो हे कितें आतां पळय एक वटेच्यान तुगे कोर्ट म्हणटा तुमी इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करना म्हण दुसरी वटेच्यान ते गँग्स येतात गोंयांत रावतात आनी गोंयांत आतां ऑपरेटूय करपा लागली आता गोंय हे सगळ्या खातीरच एक ओपन हें जाल्लें आसा का प्लेस कित्या खातीर जाणा तूं कॅसिनोन सुद्दां आजकाल जे लोक येतात न्ही तेलंगणा पासून हरियाणा मेरेन सगळे तरेचे लोक कॅसिनोन येतात कोण कोणाचो काय प्रोफायल चेक करीत बसना पूण हे सगळे लोक गोंयांत येतात आनी गोंयांत रावतात गोंयांत वतात हेज्या पयलीं नॅक्सलायट पासून गोंयांत धरलेले आसा रिकॉर्ड आसा गोंयांतलो टेररिस्ट रावून गेला फाटल्या डिबेटीन आमी डिस्कशनाक उलयल्ले आसा आमी सो म्हाका दिसता गोंय हे सेफ म्हणून येवन सगळे जाण रावता आसतले हांगा आनी बिश्नोय गँग जी आसा ती आमी म्हाका दिसता ती मोठी गँग तेणी जाल्ली आहा तेजी ते मुंबय सुद्दां तेजें हें चल्लां जाल्यार तेजेंच नांव येता खंय आजकाल कितें जालें जाल्यार ताजें नांव पयलें येता म्हाका दिसता गुजरातान जे लिकर सुद्दां धरताले फाटल्या दिसांनी तितून सुद्दां बिश्नोय गँगाचेंच नांव येवपाक लागलें सो सगळे कडेन ते लोक आसा म्हाका दिसता की गोंय हे सगळ्यांक सेफ दिसपाक लागला आनी ते म्हाका दिसता पुलिसांनी ही गजाल सिरियस घेवपाक जाय की असल्या क्रिमिनल लोकांक खातीर असल्या लोकांक गोंय सेफ दिसपाक जाय येस क्रिमिनल्सांक सामकें ते गोंयकारांक गोंय सेफ दिसपाक जाय गोंयकाराक सेफ दिसपाक जाय क्रिमिनल्सांक जर सेफ दिसपाक लागले लोक कशें जातलें आनी आमी कोणा खातीर ते गोंय सेफ करूं ना ही हलगर्जीपणा आमच्या लेवलाचेर जाता आमच्या ऑथॉरिटींच्या लेवलाचेर जाता आमी गोंयान खुबशे लोक भायले येवन रावता पॉप्युलेशना पेक्षा चड लोक गोंयान येवन वयता आमचे गोंयचे जे पॉप्युलेशन हांगासरले रेजिडेंट आसा ते कितलेशेच मायज पॉप्युलेशन फ्लोटींग म्हणजे येवन वयता आमी आतां मदीं कायदे हें केले एमेंडमेंट्स हाडले हें करपाक चॅक करपाक रावता ते रेंटाक बी रावता ते तरी आसतना त्यो गजाली जाग्यार बसना मदीं सिंदूर जाल्या उपरांत जेन्ना परत एकदां हें केलें तेन्ना कळ्ळें की फाटले फावट इतलें करून कांय फायदो नासलो आनी कितें कितें सांपडलें सो कायदे सुद्दां टायट केले पुलिसांक पावर्स दिले पुलिसांक तूं बाबा डायरेक्ट वचून चॅक करूं शकता तुजे कडेन ह्यो गजाली आसा तुका हे पावर्स आसा तरी त्यो गजाली आतां करपाचें कितें हेजे फुडें करेक्ट एब्सोल्युटली हे कितें आतां म्हाका हू शूड फील सेफ इन गोवा सिंपल क्वेश्चन
See, safe in Goa means enforcementaचेर मातसो एक I'll just elaborate on what Lokik has said. अशें आसता this drive which you are talking about, suddenly सगळे gang चडावड जाल्या म्हणून. It happened in that Mongol kind of a gang fight, no? That was a trigger point and everything blew apart from there. The thing is, आतां पळय फाटल्या खूब थोड्या दिसांनी about 7-8 days now, police have been on the war footing. सामकें उठ सूट हाडून सगळ्यांक भितर उडयता सारकें. कोण गँग कोण खंयचो कोण हें जाल्यार गुंडा जावं आनी कोण जावं ताका उडयल्या भितर. 150 arrests have been made in the last 7-8 days in North Goa alone. So हो आतां थोडे दीस चलतलो. You know what I am No, saying this is still reactionary. This is reactionary. not prevention. This is not prevention, and this what I am saying is that instead of being proactive, we are again and again going into a reactive mode. Whether it is road accidents, whether it is crime, whatever it is, you know, आनी थोडे दीस हें चलतलें, मागीर थंड पडटलें, again then we'll get into this. आनी कितें तरी इन्सिडेंट जातलो, मागीर परत आमी करपाक लागतले. सो आय थिंक दिस इज व्हेरी व्हेरी क्रुशियल. आमी 3 विशय घेतले, तिनूय विशय अशे जे गोंयच्या मातये कडेन गोंयच्या भवितव्या कडेन संबंदीत आहात आनी गोंयच्या आनी गोंयकारांच्या सेक्युरिटी कडेन आनी लॉ एंड ऑर्डरी कडेन संबंदीत आसा. चवथ जाल्या म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी गणपती कडेन जितलें स्वता खातीर मागलां तितलेंच गोंया खातीरूय मागलां आसतलें. तें गणपतीन आयकुचें आनी परत तें सुख करता दुख करता जें आला ताची सुरवात खंय तरी जावची. तें जितली देवाक आमी सिरियसली घे म्हणटात तितलेंच आमीय सिरियसली घेवचें आनी आमच्याय पुलिसांनी आनी आमच्याय एजन्सीनी तितल्याच तत्परतेन काम करचें इतलेंच मागता आनी थांबता. पांडुरंग बाब, लौकीक बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.